नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. सरकाराच्या बेजबाबदारपणान सगळो मुरगांव तालुकोच स्फोटक जाला. उदका स्रोत पेट्रोलान दूषित जाल्यात. डिझास्टर मॅनेजमेंट एक्सपोज. कारणां सोदूंक यंत्रणा आरोपी जुवारी ऑयल टँकिंगाचेर निंबून म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान सरकाराचेर फोग काडलो. विजय म्हणटा हें मानवनिर्मित अरिश्ट. मुरगांवचें उदक काबार. कंपनीक मोठी पेनल्टी मारात. दाबोळेंतले बांय झरे व्हाळांक पेट्रो मिक्स उदक शेतांनी पावले म्हूण बोवाळ. 8 दीस जाले सरकार कारणांचो सोद घेता. पायप ना जाल्यार टँक लिकेज म्हूण थळावो आमदार मंत्री माविन उलोवन गेल्लो. ते उपरांत नेमकें कारणूच सापडूंक ना. जुवारी इंडियन ऑयल टँकिंग लिमिटेडाचे अधिकारी तपास करपाक म्हूण गेल्ले तेन्ना लोकांनी तांकां घेराव घातिल्लो. कारणां सोदतात म्हूण तांचो CEO उलयल्लो. आतां विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव आनी गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी विजय सरदेसायान सरकाराक धुवन काडलो. BJP सरकाराच्या बेजबाबदारपणाक लागून मुरगांव तालुको स्फोटक जाला. गोंयचे डिझास्टर मॅनेजमेंट एक्सपोज जाला. 8 दीस जाले तरी नेमकें कारण सोदूंक ना. मुरगांवांतल्यो बांयो झरे शेतां सगळे उदका स्रोत दूषित जाला. तपासाच्या नांवान आरोपी इंडियन ऑयल टँकिंग लिमिटेडाचेर निंबून आसात. युरीन फोग काडलो. युरी GPCचे अध्यक्ष पाटकर आणि बाकीचे काँग्रेस फुडारी दाबोळे इन्स्पेक्शनाक. Mormugao Taluka is on a ticking bomb. And this disaster, when the airport is close by, when there are petrol tanks here, basically the Goa government is helpless. Tanga hogot event korpak jay. Event management sarkar. Tomorrow, if there is a big disaster here, what is the preparedness of the government? They are careless. Pon gelna. And je inga lokang je trust sale. Down damage that has been hammered to the fields, paddy fields, groundwater. Who is going to take responsibility? Request the Honorable Chief Minister that you call an committee with all the stakeholders immediately. Now you don't know whether this has gone into the entire fields, entire agriculture area. And म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यांनी केस काढून CBI दिवपाक जाय. दुसरे वटेन गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी विजय सरदेसायान सरकाराक तांबडो केलो. ही मानव निर्मित आपत्ती. अर्जंट एक्शन जाय. पर्यावरणाची जलस्रोताची शेतांची जाल्ली नुकसाण भरपाय भरपाक जाय. प्रदूषण करपी कंपनीक मोठी पेनल्टी मारची म्हूण विजय मागता. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. POK हमारा है. गृहमंत्री अमित शहाची संसदेत नया काश्मीर विधेयकाचेर जाप दितना गर्जना. जम्मूच्या विधानसभा सीट 37 43, काश्मीराचे 46 47. विस्थापित काश्मीरी पंडितांक 2 सीट राखीव. पाक व्याप्त काश्मीराचो एक स्वीकृत वांगडी आणि पाक व्याप्त काश्मीराक 24 सीट. सीज फायराची आबूजपण करून POK वगडायले. नेहरूक धुलो. जम्मू में पहले 37 सीटें थी, 37 सीटें थी. ये भी न्याय का सवाल है. जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है. कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है. और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर. 24 सीटों को इस तरह से पहले 107 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा में थी, अब 114 सीटें हुई है. पहले 2 नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करते थे, अब 5 नॉमिनेटेड मेंबर मान्यवर इसमें होंगे. जम्मू कश्मीर के कानून के हिसाब से 2 महिलाओं को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है और धारा 15 के अनुसार किया जाता है. और अब इसमें कश्मीरी प्रवासियों में से 2, जिसमें से 1 महिला, और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से 1 नामांकन किया जाएगा. सहकारी बँको सोसायटी लुकसाणीत वच्च्यो न्ही म्हणून सरकार तांचे खातीर मार्च मेरेन ॲप हाडटा. मुख्यमंत्र्यान सांखळे अर्बनाचे नवे इमारतीचे उक्तावणाक घोशणा केली. सिबील स्कोर सारको नासल्यार वा रीण फारीक करपाची तांक नासल्यार राष्ट्रीय बँको रीण दिनात. असले रीणबुडवे सहकारी बँक सोसायटी कडेन वतात. तांचेर आतां आळाबंद. ॲपाचेर अलर्ट येतलो. सरकारी बँको सोसायटी नुकसानीत वच्च्यो न्ही म्हूण सरकार तांच्या खातीर खासा ॲप तयार करता. मार्च 1 म्हळ्यार ॲप वापरूंक मेळटलो. सांखळे अर्बन बँकेच्या नवे इमारती वेळार मुख्यमंत्र्यान ॲपाची घोशणा केली.
लोन अमाउंट कलेक्शन जायनाशिल्ल्यान कितल्योशोच सरकारी बँको सोसायटी बंद जाल्यात, कितल्योशोच नेगेटिव्हिटीन गेल्यात. नॅशनल बँकांनी सिबिल स्कोर, रिपेमेंट कॅपॅसिटी पळोवनूच रीण दितात. थंयच्यान मेळना जाल्यार लोक सहकारी बँक सोसायट्यांकडे वतात. 4-5 सहकारी बँक सोसायट्यांकडच्यान रीण उखलतात. कितल्याशाच जाणांचे कितलेशेच हप्ते बुडटात. बँकांचे वर्सुकी आर्थीक गणित जुळना. असल्या कारणांनी कितल्योशोच सहकारी बँको सोसायटी बुडल्यात. ॲप आयल्यार तांचेर आळाबंद आसतलो म्हूण सरकारची ही तयारी. मुख्यमंत्र्यान परिस्थिती मांडली. वी आर कमिंग अप विथ अ सिस्टम म्हणजे ॲप. आम्ही त्या ॲपाचेर तुमी एकट्या मनशान लोन तुमच्या कडेन घेतलो काय तुमी अपलोड करपाक जाय. साखळे अर्बनान लोन घेतलो आनी फाल्यां सकाळीं जर 70 अर्बना कडेन गेलो मागपाक, तेंच्यांनी पळोवपाचें त्या ॲपाच्या सिस्टमीचेरूच तांकां कळटलें की क्लियरन्स हाड आनी प्रकार ना. क्लियरन्स आनी हाडपाचें ना रे, एका साखळे अर्बनान लोन हाल्ली दिलां 2 म्हयन्या पयलीं आमी आनी दिवया नाका, हो बुडोवपाक भोंवता म्हणून ऑटोमॅटिकली कळटलें. पूण येता त्या 31 मार्च पर्यंत वी आर लॉन्चिंग वीथ अ न्यू ॲप, जेणे करून पुराय गोंयांत अशें जे फक्त लुटूंक भोंवता निदान तितके तरी थांबतले. त्या लोकांक आमी लुटूंक दिवपाक शकचे ना. सहकार मंत्री म्हणटा अशा तरेचो ॲप सामकोच गरजेचो. हांवूय त्याच मताचो. लोकांचे पयशे जर 1 कोटी आसूं 1 लाख आसूं त्या पयशांकडे आमी गफलत करूंक शकनात. कारण लोक खूब मोठ्या विश्वासान हे पयशे आसात ते तुमचे कडेन आमचे कडेन सुपूर्द करतात. आनी ते म्हणजे एक नम्र विनंती आसा, विशेष करून पयशां संबंधी आनी सहकार क्षेत्रांतली आमी सगळ्यांनी प्रामाणीकपणां दवरचोच पडटलो. सामको काही स्वस्ता जेन्ना आयकूं येता थंय कोलॅप्स जाली 5 कोटी गायब, 6 कोटी गायब. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे. लोकसभेची तिकेट कोणीय मागूंक शकता, मात दावो योग्य माचयेर करात. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊचो बीजेपीच्या तिकेटीचो दावो करतल्यांक सल्लो. बीजेपी 2 म्हयने भितर खंय उमेदवार निश्चित करपाची प्रक्रिया करतली. मजगतीं दयानंद मांद्रेकाराचोय दावो. तो म्हणटा भाऊक दिना जाल्यार आपल्याक दियात. लोकसभेक बीजेपीची तिकेट मेळची म्हूण दिलीप परोळेकर आनी सोपटे इत्सूक. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हे फावटी उबो रावतलो म्हूण तयार. बीजेपीतल्या इत्सुकांचेर विचारल्यार तो म्हणटा लोकसभेची तिकेट कोणूय मागूंक शकता, मागप्यांनी योग्य सुवातेर मागची, ताचो सल्लो. दावो कोणीय करूं शकता. हांवें म्हणले प्रमाणे योग प्लॅटफॉर्माचेर दावो करूंक जायो. आनी हो जो प्रोसेस आसा हो सगळ्यांक खबर आसा, जाणा आसतना जे कोण करतात म्हाकाय ते बरोबर लागना. त्यामुळे प्रोसेस जो आसा तो आनी 1-2 म्हयन्यान सुरू जातलो लक्षात आयलें. आनी हे पार्टी ठरयतली कोण कॅन्डिडेट कोण ना, पार्टी ठरयतली. पण कितले सारखे हे त्यांच्यानी स्वतः पक्षांतल्यान रावता आणि तुमचेर असो उमेदवाराची क्लेम करता. ह्याचेर आनी कॉमेंट दिना हांव. ओके. पार्टी ठरयतली. मजगती आदलो आमदार मंत्री दयानंद मांद्रेकारूय तयार. भाऊक दिना जाल्यार खंय आपल्याक दियात. मांद्रेकार प्रुडंटा कडेन उलयलो. हे दुसऱ्या पार्टीन आसले, काही लोक ते आमच्या पार्टीन येयले, ते परत गेले, ते परत येयले, परत असे सगळे प्रवास केल्ली ही नांवां आहा. हे जर लोक असे आहा, हे लोक दावे करता जाल्यार दयानंद मांद्रेकारान कित्याक दावो करच्यो न्हू. जर परत हांव तेच सांगता, जर भाऊ जर ना जाल्यार हांव म्हाज्या नांवाची शिफारस करतलो, दावो करतलो. तुमी मागीर आमकां नवरे म्हणा जाल्यार तूं मागीर कितेंय म्हणा, हो तुमचो प्रश्न. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आनी सौरव शिरोडकर. 31 डिसेंबराक सनबर्न जावचें ना म्हणून मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट निर्देश दिवनय सनबर्नाच्या पोर्टलाचेर 31 तारखेची तिकीट बुकींग चालूच. 31 तारखे खातीर 6400 वयर तिकेटी दवरल्यात. सनबर्नावेल्यान विरोधकांनी सरकाराक धुलो. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा सनबर्नवाले सरकाराचे जावंय. आप म्हणटा ना ना म्हणत सरकार परमिशन दिवन लोकांक फटयतले. हणजूण हिलटॉप हांगा दर वर्सा 28, 29 आनी 30 तारखेर सनबर्न जाता. आतां अंदू 31 तारखेरूय दवरला म्हूण बोवाळ. 31 डिसेंबराक हणजुणा सनबर्न जावचो ना म्हूण मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केले खरे, मात तिकेट बुकींग अजूनय सुरूच. मुख्यमंत्र्याच्या वक्तव्यात पेपरार सगळे छापून आयल्यात. इतलें सुद्दां आसतना तुमी आतां पयला आमी टिकेटी बूक करपाक ट्राय केल्यो, ते VIP टिकेट्स. म्हणजे 31 तारखेर टिकेट्स आर बीन ओपनली सोल्ड ऑन मेक बुक माय शो. इतले आसतना की अजून ताची परमिशनां जावना. सो हातून एक क्वेश्चन मार्क पडटा आमच्या अध्यक्षान बाब विजय सरसन काल म्हणिल्ल्या भशेन की हे सनबर्नवाले सरकारी जावंय जावंक सोदतात काय, हे आमी जावपा दिवपा जायना.
कारण दिस इज अ बॅड ट्रेंड. राज्याचो जेन्ना मुखेली सांगता की 31 तारखेक जावंक शकना, अशा वेळाचेर बुक माय शो सारखे वेबसायट्यो टिकेट्यो विकता. सो दिस क्लियरली इंडिकेट्स की देर इज नो लॉ ऑफ द लँड. म्हणजे कोण कोणाक दिना. चीफ मिनिस्टर म्हणटा आमी दिवचे ना, टुरिझम मिनिस्टर कांयच उलयना. आनी सनबर्न वेन आय डेलिबरेटली दॅट्स वाय आय सेड पळया तरी कितें चल्लां काय म्हणून. आय वेंट टू बुक माय शो, आय वेंट टू अदर सायट्स. हांवें स्वता चॅक केलें जाल्यार 31st टिकेट्स अवेलेबल आसा. एंड इट इज सेइंग सेल. आय हॅव गॉन टू द लास्ट पेमेंट स्टेज पर्यंत गेला हांव पेमेंट करपाक. पेमेंट केल्यार प्रॉब्ली टिकेट येवपाची, पूण म्हज्या 8,000 आतां वगडां हांकां फोटींग दवरपाक ही परिस्थिती जाल्या गोंयकारांची. सो हे कितें चल्लां काय म्हणून कळना म्हाका. म्हणजे चीफ मिनिस्टर आमकां फटयता काय सनबर्न चीफ मिनिस्टराक भिना. कारवार अंकोला बेळेकरी दर्यांत मिसींग आशिल्ली गोंयांतली नुस्तेमारी बोट कोस्ट गार्डान साल्वार केली. बोटीर 27 नुस्तेमार आशिल्ले. 29 नोव्हेंबराक पणजे सावन ही बोट नुस्तेमारीक गेल्ली. बोटीचो संपर्क तुटिल्ल्यान कोस्ट गार्ड तिका सोदताले. कारवार सावन समुद्री 20 नॉटिकल मायल्सार बोट सापडली. बोट कारवार पोर्टार व्हेल्या. नुस्तेमार साल्वार. क्रिस्टोरिया या नावाची जी गोयची मासेमारी बोट आसा ती गेल्या 6 दिसांपासून समुद्रात बेपत्ता आशिल्ली. तिजो शोध लागना जाल्लो. मात्र कारवारच्या कोस्ट गार्ड जवानांनी या बोटीचो शोध घेतिल्लो. अंकोला तालुक्यातील बेलेकेरी या समुद्र किनाऱ्यापासून सुमारे 35 नॉटिकल मैल दूर ही बोट कोस्ट गार्डांका निदर्शनास येयली. तेच्यानंतर तेंच्यांनी त्या ठिकाणाचेर वचून तिका सुरक्षीत स्थळी कारवार बंदराचेर हाडले. तेज्यात एकूण 27 मासेमारी आशिल्ले अशें समजतात. तेंकांय तेंच्यांनी जीवनदान दिल्लें आसा. बोटीची क्षमता आशिल्ली ती 7,000 लिटर डिझेलची आशिल्ली. ही बोट 6 दिसां पयलीं पणजीसून मासेमारी करपाक समुद्रात गेल्ली. त्यानंतर तिचो संपर्क तुटिल्ल्यान ती बेपत्ता आशिल्ली. तिचो शोध लागना जाल्लो. त्यानंतर कारवारच्या कोस्ट गार्डांनी ह्या बोटीचो शोध घेतलो. सुप्रीम कोर्टांत म्हादय केशीचे हुमकाळे चालूच. म्हादय उदका लवादाच्या निर्णयाक आव्हान दिवपी गोंयचे SLPची सुप्रीम कोर्टांत सुनावणी हुमकळ्ळ्या. आज जाल्यार जावं. फाटल्या सप्तकांत फाटोफाट 2 दीस वाट पळोवनूय आयली ना. कालय ना. गोंयची लिगल टीम दिल्लीत सगळी तयारी करून बसल्या. गोंयची क्रायम रेट वाडल्या म्हणून नॅशनल क्रायम रेकॉर्ड ब्युरोन जाहीर केल्ल्या 2022च्या रिपोर्टांत स्पश्ट. खून, सायबर गुन्यांव, गॅमलिंगाच्यो केशी वाडल्यात म्हूण रिपोर्ट सांगता. 2022 बलात्काराच्यो 68 केशी नोंद. अल्पवयीन भुरग्यांचेर गुन्यांवाच्यो केशी, बाकीच्यो केशी वाडल्यात. खासा रिपोर्ट. फाटली कांय वर्सां गोंयची क्रायम रेट वाडटा. गोंयांत व्हडा प्रमाणात क्रायम केशी नोंद जातात. 2021 सावन 2,991 केशी नोंद जाल्ल्यो. मात 2022 सावन हो आंकडो 3,678 पावला. IPC खाला 2021 सावन 2,099 केशी नोंद जाल्ल्यो. 2022 2,711 केशी. स्पेशल अँड लोकल लॉ खाला राज्यात 2022 सावन 968 केशी नोंद जाल्ल्यो. 2021 सावन 892 केसी नोंद जाल्यो. बायलां आड नोंद जाल्ल्या केशींचोय निकाल लागता. पुरावे मेळूंक नाशिल्ल्यान 23 केसी सुटनात. फाटल्या वर्सा सावन 1,754 केसी पेंडींग उरल्यात. अल्पवयीना आड 197 केसी नोंद जाल्यात. 2022 सायबर क्रायमा खाला 90 केसी नोंद जाल्यात. तातूंतले फटिंगपणाच्यो 11 केशी, विनयभंग आनी लैंगीक अत्याचाराच्यो 8 केसी, ऑनलायन बँकिंगा वेल्यान लोकांक टोपी घालपाच्यो 4 केसी, ATM वरवीं पयशे लुटपाच्यो 2 केशी, बायलां भुरग्यांक फटोवपाच्यो 27 केसी, तशेंच NDPS कायदो मोडपाच्यो 157 केसी, ऑनलायन ड्रग्स तस्करीत सापडपाच्यो 62 केसी, ड्रग्स तस्करी करपाच्यो 91 केशी नोंद जाल्यात. विदेशी नागरिकांचेर पासपोर्टाचे संबंधित 36 केसी नोंद जाल्यात. तशेंच ऑनलायन गॅम्बलिंगाच्यो 662 केसी नोंद जाल्यात. 2022 खुनाच्यो 44 केसी नोंद. तातूंतले 6 खुनाच्यो कारणां स्पश्ट जाल्लीं ना. 6 वर्सां सकयल भुरग्यांच्या खुनाच्यो 3 केसी, 60 वर्साच्या मनशांच्या खुनाच्यो 5 केसी, घाळपणान मरण आयिल्ल्यांच्यो 240 केसी,
अपहरणाच्यो 87 केसी, भुरग्यांच्या अपहरणाच्यो 48 केसी, मानवी तस्करीच्यो 13 केसी, जमिनीच्या प्रकरणाच्यो 714 केसी, चोरयांच्यो 550, गाडये चोरप्यांच्यो 164 केसी नोंद जाल्यात. 2022 बलात्काराच्यो 68 केसी नोंद जाल्यात. फामिलींतल्यानूच बलात्कार करपाच्यो 9 केसी, तशेंच 5 केसींनी गुन्यांवकाराक कळोवंक ना. 16 वर्सां सकयल 5 जाणांचेर बलात्कार, दोगां 6 वर्सां सकयल. बायलांक बुडोवपाच्यो 39 केसी, लैंगीक अत्याचाराच्यो 20 केसी नोंद जाल्यात. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. मडकय गावणेचे तनुजा नायक खुनाचे केशींत तिचो घोव आतिश नायकाक फोंडे जिल्लो कोर्टान निर्दोश सोडलो. 4 जून 2017 तनुजाची बॉडी गावणे ताच्या मूळ घरांत मेळिल्ली. दुबावा वेल्यान केस्तांव जावन आतिशानूच ताका मारला आसूंय म्हूण आतिशाक धरिल्लो. फाटलीं 6 वर्सां जालीं केस चलताली. 2 जून 2017 ह्या दिसाक वरदवाडा गावणे हांगा एक ऑफेन्स रजिस्टर जाल्लो. तातूंत आतिश नायक हाका अरेस्ट केल्लो, आपल्याच्या बायलेचो खून केलो. ह्या ऑफेन्सा अंडर, ह्या एलिगेशना अंडर ताका अरेस्ट केलो. कोर्टान आमच्या एक्युज्डाक एक्वीट केला ह्या मर्डर केसींतल्यान. सो तातूंत आज ताका सांगलां की 20,000 बॉन्ड दी जो फॉर्मेलिटी प्रमाणे, आनी तेन्ना ताका रिलीज ऑर्डर मेळटली. सो तो कस्टडी आशिल्लो इतले तेंप, आनीक ह्यो फॉर्मेलिटी आमी फाल्यां भितर कंप्लीट करतले आनी मागीर ताका कोर्टा कडेन रिलीज लेटर घेवन आमी ताका भायर काडटले. 37 विटनस टोटल ह्या केसीक एग्जामीन जाले, इन्क्लुडींग इन्वेस्टिगेटींग ऑफिसर आनीक थोडे ताजे फॅमिली मेंबर्स आशिल्ले, आनीक बाकीचे जे पंच विटनस आनीक कसले कसले रिलेटेड विटनस आशिल्ले दोतोर बी ते धरून. 2017 बरड गावण्या हांगासर एक मर्डर केस जाल्ली आनी ह्या मर्डर केसीन स्वता घोवान आपल्या बायलेक मारले म्हणून ही केस मर्डर केस रजिस्टर जाल्ली फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर आनी ही सतत कोर्टान चलताली. तेन्ना आयज फोंड्या डिस्ट्रिक्ट कोर्टान हेजो ह्या केसीचो निकाल जाल्लो आसा आनी आरोपी ह्या हिचो अरेस्ट केल्लो. तेका आयज तेजी निर्दोश सुटका जाल्ली आसा आनी तेका 20,000 बॉन्ड भरून तेजी आयज हांगासर सुटका जाल्ली आसा. फोंड्या प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. कसलेच परवाने नासतना रेश मागूश पंचायतीन पंचायत बिल्डिंग बेकायदेशीर बांदल्या म्हूण एक्टिविस्ट राजेश दाबोळकार हायकोर्टांत. सगळे परवाने घेवन बांदकाम करचें म्हूण खंय RDAन सांगिल्लें. परवान्याक TCP कडेन फायल गेल्ली ती रिजेक्ट जाली. राजेशाचो दावो. सरपंचाक विचारल्यार तो म्हणटा नोटीस येता तेन्ना पळोवया. रेस मागूस पंचायतीन बांदिल्ली पंचायत बिल्डिंग बेकायदेशीर, एक्टिविस्ट राजेश दाबोळकराचो दावो. हायकोर्टात याचिका, संबंधित खात्याकडे कागाळ करूनय कांयच एक्शन ना. सिंगल कसले परमिशन नासता तेंच्यांनी बिल्डिंग बांदलेली, थंयच्यानी सुरवात. तरी आसतना मुख्यमंत्री थंय येयलो आनी मुख्यमंत्र्यान ते बिल्डिंगेचें इनॉग्रेशन केलें. तेच्या नंतर हांवें ते डिफरंट डिपार्टमेंटाक कंप्लेंट फायल केली. हांवें म्हाजो फ्रेंड एडविन फेर्नांडीस, चीफ सेक्रेटरीक म्हण, विजिलन्सान म्हण, डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन, TCP, पण कोणीच एक्शन घेवंक ना. टेक्निकल क्लियरन्स, कन्स्ट्रक्शन लायसन, टेक्निकल एप्रुवल आनी ऑक्युपन्सी ही 4य तेंचे कडेन परमिशनां ना. आनी ज्या वेळार हेंच्यांनी पंचायतीन हेका बरयल्लें, कोणाक बरयल्लें, TCPक म्हाका परमिशनां दिया म्हणून टेक्निकल क्लियरन्स, तेंच्यांनी ती फायल रिजेक्ट केल्ली. कारण कितें आसलें, सेटबॅक आनी रोड वायंडिंगेक. दुसरी गजाल कशी आसा, तो प्रोजेक्ट RDAचो, RDAन हेंकां वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा आनी ते वर्क ऑर्डर तेंच्यांनी क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा RDAन कितें, सब्जेक्ट टू ऑल लायसन्सीस. म्हणजे हेंच्यांनी सगळीं जी हांवें तुमकां आतां सांगल्या पळय ती लायसनां घेवची आनी ती बिल्डिंग बांदची म्हणून. मजगती रेस मागूसचो सरपंच सुभाष पेडणेकाराक विचारल्यार तो म्हणटा कोर्टाची नोटीस येता तेन्ना जाप दिता. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळेकार. फंड कसो वापरलो ते विशींची युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिवंक ना त्या खेळा संस्थांक फंड दिवपाचें बंद केलां म्हूण खेळा मंत्री गोविंद गावडे प्रुडंटा कडेन उलयला. जानेरा सावन स्पोर्ट्स कोड नेम लागू, खेळा संस्थांनी पारदर्शकता दवरची म्हूण शिनाल. मंत्रीपदाचो ताबो घेवचे पयलीं खंय खुबशे स्पोर्ट्स असोसिएशन फंड युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिनाशिल्ले. ज्या त्या वेळाचेर हांव येवचे पयलू बरीचशीं एसोसिएशनां जो ग्रँट दिता तेजो हिशोब परत केन्ना घेनाशिल्लो. बट आय हॅव मेड इट मॅन्डेटरी दॅट तुमी जे आमी ग्रँट्स आमी तुमकां दितात ते ग्रँट्साची युटिलायझेशन सर्टिफिकेट तुमी जो पर्यंत दिनात तो पर्यंत तुमकां नवे ग्रँट मेळपाना. हो एक विशय.
दुसरो विशय आसा बरेचशे एसोसिएशना भितर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आसा बरेचशे जण एसोसिएशन फक्त खुर्ची सांबाळपा खातीर गेली कित्येक वर्सां ती गरम करीत आसतात आणि म्हणूनच बरे नव्या युवकांक किंवा त्या स्पोर्टिंग फिल्डांक भितर काम करणाऱ्या लोकांक तुमी संदी दिवन हे एसोसिएशनाची धुरा तांकां तांच्या खांद्याचेर दिवची एक्चुअली ग्राउंड फिल्डाचेर वचून काम करणाऱ्या पैकी जी एसोसिएशन अशी मोजकीच आसात त्यांच्या मनापासून अभिनंदन करता आणि 1 जानेवारी 2024 पासून ज्या संस्था किंवा ज्यो स्पोर्ट्स एसोसिएशन जे आसात त्यांचे त्या स्पोर्ट्स कोडाच्या अनुसरान जर ना जाल्यार म्हाका कडक कारवाई करची पडटली अशें हांवें तांकां इशारो आनी तांकां रिमांयडरूय हांवें धाडिल्लो आसा अशें एक म्हळ्यार ग्रँट स्टॉप जातलो दुसरी गोष्ट कशें आसा की ज्यांची एसोसिएशन नॅशनल गेम्सा खातीर वता किंवा वेगळे ज्यांचे सिलेक्शन आसात किंवा जे भुरगीं तांकां धाडटात पळय न्ही तांकां आमी परत तांचो खर्च बाकी सगळ्यो काही गोश्टी घेता आमी तांकां स्पेस अलॉकेट केल्ली आसात बरेचशे एसोसिएशनाक हे सगळें जर कोण फुलफील जर क्रायटेरिया जर करना जाल्यार सगळ्यो काही गोश्टी हांव बंद करतलो. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट ट्विटर प्रुडंट प्लस ॲप फेसबुक पॉडकास्ट टाटा प्ले ॲप जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट बी सेफ कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.